नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। काँग्रेसीन मतदारांक धरचे न्हू गृहीत म्हणटा काँग्रेसीचोच फुडारी एल्विस गोम्स। उमेदवारांची नांवां जाहीर करपाक कळाव जाल्ल्याची गजालूय केली मान्य। लोकसभा उमेदवार जाहीर करपाक काँग्रेसीक अजून मेळना म्हूर्त। उमेदवारी खातीर कांय फुडाऱ्यां मदीं रेस। भ्रष्टाचार आनी विरोधकांक विकते घेवपा वेल्यान फ्रांसीस सार्दिनान भाजपाचेर काडली तिडक। केंद्रीय तपास यंत्रणेचो भंय घालप हे भाजपाचे कारस्थान म्हणटा सार्दीन। काँग्रेसीचे उमेदवार नाच तरीकूय काँग्रेसीच्या प्रचारांत आप फुडे। काँग्रेसीच्या उमेदवाराक वेचून हाडपाचे आमदार वेंझीचे आवाहन। सांतिनेज रस्तो 1 म्हयनो येरादारी खातीर आसतलो बंद। लोकांची गैरसोय जावची न्हू म्हूण करतले पर्यायी वेवस्था। फातर्पेच्या शांतादुर्गा कुंकळकारणीचो वर्सुकी सत्रोत्सव व्हडा उमेदीन। देवीच्या पालखी मिरवणुकीन भाविकांनी व्हडा संख्येन घेतिल्लो वांटो। आता खबरो विस्तारांत। लोकसभा उमेदवारांची नांवां जाहीर करपाक काँग्रेसीक कळाव जाल्ल्याची गजाल काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्सान मान्य केल्या। काँग्रेसीन मतदारांक गृहीत धरचे न्ही अशें ताचें म्हणणें। काँग्रेसींतले कांय फुडारी स्वताक पक्षाच्या वयर मानतात आनी ताकाच लागून उमेदवार जाहीर करपाक कळाव जाल्ल्याचें एल्विस सांगता। आयकात ताचें म्हणणें। टिकेट दिवपाक अजून जायना तुमगे फायनल। बीजेपीची ऑलरेडी हे स्टार्ट जालो, कॅम्पेनिंग स्टार्ट जालें, तुमगे जायना। आज जाता फाल जाता करून उरल्या। कित्याक न्हू म्हाका आज हेजेर कांय उलोवपाचें अशें दिसना, कित्याक आमी एक दिसांनी सोलमनिटीन आसा। कालूच गुड फ्रायडे जालें, इस्टर येवनी। इस्टर येयल्या उपरांत मागीर हांव कितें सांगूंक शकना। इस्टर येतलो, मागीर इलेक्शन जातलें, तितले मागीर रावता तुमी। इलेक्शन जाय सर उलोवपाचें खूब आहा, पूण आतां कितें आहा इतलेंच हांव एकूच सांगूंक शकता। आमचे मदीं कितें आहा, आमचे कांय इंडिविज्युअल्स जे आसा ते आपल्याक मुखार दवरता। म्हणजे आपूण फर्स्ट, पार्टी मागीर, पार्टी लास्ट, लोक आनी नाच, लोक सामको लास्ट। ताका लागून हे आतां प्रॉब्लमां पळोवपाक मेळटा अशें म्हाका जाल्यार दिसता। सो ताचें सोल्युशन म्हणटा तें पार्टी फर्स्ट अलॉंग विथ द पीपल आनी इंडिविज्युअल्स मागीर। हें जर जालें जाल्यार प्रॉब्लेम जावची ना, इतलेंच आनी कांय। पूण केन्ना म्हणल्यार अशें केन्ना हें केन्ना करतले? कितले तेंप जालो तुमगे पार्टी जाग्यार पडना? एक्झॅक्टली, सी यू कांट टेक वोटर्स फॉर ग्रांटेड टू लॉंग। हांवें पयलें म्हटलां। सो इस्टर जावन ती मागीर उरय। लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार ठरून तारना। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पक्षाचेर आयिल्ल्या आर्थीक संकटाक लागून उमेदवार जाहीर करपाक कळाव जाला। मात अशा परिस्थितींतूय उमेदवारीची तिकेट आपल्याकूच मेळटली अशी आस्त पक्षाच्या कांय फुडाऱ्यां मदीं स्पश्ट पळोवपाक मेळटा। काल रात्री उशिरा केंद्रीय समितीन, काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीन आपली लिस्ट जाहीर केली, पूण त्या लिस्टेन गोंयचें नांव खंयच ना। परत एकदा गोंयकारांची निराशा जाल्लेली आसा। कालच्या लिस्टान तरी गोंयच्या दोन्ही लोकसभा उमेदवाराचें नांव आसतलें अशें गोंयकारांक अपेक्षा आसली, पूण कालच्या लिस्टान तेंची नांवां दिश्ची पडोंक ना। हेच्या फाटलें रिजन कितें, हेच्या फाटलें कारणां कितें, हेची जेन्ना आमी चवकशी करपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां अशें कळोन येयलें की कांय काँग्रेसच्याच कांय लोकांनी आमच्या कडेन संपर्क साधलो आनी सांगलें की काँग्रेसचे जे अकाउंट सीज जाल्या त्या खातीर काँग्रेस पक्षा कडेन एक व्हडलो आर्थीक संकट आसा। ह्या निवडणुकीक कसो पयसो दिवचो, उमेदवारांक पक्षा कडसून पयशे मेळटले की ना, किंवा पक्ष दिवंक पावतलो की ना, ही एक व्हडली अडचण तांच्या फुड्यान आसा। तशेंच ही अडचण आसल्या कारणान आत्ताचे जे उमेदवार दिवपाक जाय ते उमेदवार हे आर्थीक सक्षम आसपाक जाय, तेंच्या कडेन फायनान्शियल बॅकग्रावंड आसपाक जाय, तशेंच तेंची पब्लीक इमेज बरी आसपाक जाय। ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन उमेदवार थारायले वयतात। त्या खातीर खंय तरी गोंयचे उमेदवार दिवपाक उशीर जाता अशें काँग्रेसच्या कांय मनशांनी सांगलें। तशेंच कांय सुत्रांकडून अशी म्हायती मेळ्ळ्या की काँग्रेसच्या तिकेटे खातीर कांय नांवां फुडें येयल्लीं तांकां काँग्रेसच्याच कांय लोकांनी अडथळो हाडलो अशी बातमी फुडें येता। गिरीश चोडणकर जे माजी प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेसचे यांनी स्वता
बाईट सुद्धा दिला, स्वतः त्यांनी स्टेटमेंट सुद्धा केला की आपली उमेदवारी कॅन्सल करची म्हणून काय लोक प्रयत्न करतात. त्या खातीर जोरदार प्रयत्न चालू आहा अशें गिरीश चोडणकर हांच्यांनी सांगलेलें आसा. सुनील कवटणकर हांचें सुद्दां नांव नॉर्थानसून फुडें येतालें तरी त्याच्याय नांवाक कोण तरी अडथळे हाडटा अशी कांय म्हायती सुत्रां कडसून मेळिल्ली आहा. ह्यो सगळो प्रकार जेन्ना चालू आसा तेन्ना काँग्रेसच्या वांगडी इंडिया अलायन्स ग्रुपचे जे बाकीचे सहकारी पक्ष यांच्याय कडसून नाराजी व्यक्त केली वता की उमेदवार जर डिक्लेअर जायना जाल्यार प्रचाराक खूब कमी वेळ मेळटलो आनी निवडणुकीन त्याचो फटको बसूंक शकता. तर ह्यो सगळ्यो गजाली चालू आसतना काँग्रेस पक्षान बेगिनात बेगीन उमेदवार दिवचो अशी गोंयकारांची अपेक्षा आसा. आनी आतां फुडली लिस्ट येतली त्या लिस्टान तरी काँग्रेसच्या दोनूय उमेदवारांची नांवां आसतली अशी अपेक्षा गोंयकार धरून आसात. अश्योच लोकसभा निवडणुकीच्यो खबरो आमी तुमच्या पर्यंत घेवन येत रावतलो. पळयत रावात गोमंतक TV. धन्यवाद. राज्याचेर आर्थीक रीण वाडोवन भाजपा उदरगतीची कामां करता. विरोधकांक ओगी करपा खातीर केंद्रीय तपास संस्थांचो भंय घालपाचें षडयंत्र सध्या सुरू आसा. लोकसभा वेंचणुकेक अपयेस मेळपाच्या भंयान विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांक विकते घेतले. भाजपान भ्रश्टाचार लेगीत कायदेशीर केला असो तोमणो लेगीत दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन हांणी मारलो. बीजेपी म्हणटा ताणें एलिसा इकॉनॉमी काबार केली. गोंयचे 30 आनी 5,000 कोटी क्रॉस जाल्यो आनी देशांत डेफिसीट बजेट 5.1% ऑफ द इकॉनॉमी आमची जो पळय बजेट आशिल्लो ताजो हो डेफिसीट बजेट ते देंवोवपाक जाताली पूण ना. म्हारगाय खंय पावली पळया. 1 रुपया हो कितें देंवयला पेट्रोलाचेर आनी कितें गॅसाचेर 100 रुपया. They will make up soon after the election. लोकांक फटोवपाक आनी लोकांक गुण मारता दोन दर्यात एलिसांव भोगले पावतरीच आतां आनी फटोवपाक देंवयला. ताजे पयलीं कित्याक देंवयना तांणी? करप्शन बीजेपी लिगलायज केल्लें आसा. देखूनच ताणें ईडी हे आमचेर सगळी पार्टीचेर ईडी धाडून इन्कम टॅक्स तांचे फ्रीज केल्ले आसा. कित्याक बीजेपीक पयशा गरज ना. किक बॅक जे येता करप्शनाक बरें आहा ते ताका पयशे पुसतात. ईडी पयशांचे ते नाय. बॉन्ड्सा पयशांचे ते नाय. देखूनच तूं पळयल्लें आसा ते एमएलए घेवपाक वचता खंय लोक तांच्या बरोबर ना तेन्ना इलेक्शन जातरीच त्या लिडराक पयशे दिवन घेता. गोंयांत कितें केलें तांणी? गोंयांत तेंच केलें. थोडे पयशे लागून गेले. थोड्यांचेर केसू तूं भितर येना जाल्यार तुजेर केस घालतलो. This now I have been elected 10 times. There were different types of situations. Don't think people have not approached me before. They know, even if they approach me, I'm a man of principles. I don't change. Nobody can buy me. Only injustice I may react to injustice. Otherwise, nobody can buy me. जस्टिस में इनजस्टिस तुजेर जालो जाल्यार तुम्ही म्हणला न्ही इनजस्टिस जालो जाल्यार आपूण रिएक्ट करतलो. No, you see, injustice जाल्यारीच हांव कितें करतलो ते हांव आजी उलयता डिसायड करता. नथींग एल्स कॅन बाय मी. कित्याक हांव तोंडार पळोवपाचो म्हाका हाडून पळोवपाक कोणाचेर. काँग्रेसीन आजून आपलो लोकसभा वेंचणुकेचो उमेदवार जाहीर करूंक ना. मात आम आदमी पक्षा कडल्यान मडगांवां इंडिया आघाडीच्या प्रचाराक सुरवात. हुकुमशाय आड सगळ्यांनी एकठांय येवचें असो उलो बाणावलीचो आमदार वेंझी वेगस हांणी मारलो. आज म्हाका दिसता इंडिया अलायन्साक कॅन्डिडेटाची गरज ना. इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट फायनल जातलो. आमचे अलायन्स पार्टनर आपलो गेलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले. पूण लोकांक आज गरज आहा की अवेअरनेस करपाची. आमी आपाचे व्हॉलंटियर
आज आम्ही आमगे कॅम्पेन कॉमेस केल्ली आहा. इंडिया अलायन्साचो पार्टनराचो फेस केलो म्हणटरी आम्ही एकठांय जावन सगळे कॅम्पेन करपा मुखार सरतले. बट टाइम वेस्ट जावपा नाका म्हणून आम्ही आज कॅम्पेन सुरू केल्ली आहा. आज आम मडगांव मार्केट आहा. आज आम वेगवेगळे जागल्या कडेन आमचे प्लॅन आहा. वी आर गोइंग टू हॅव दिस काइंड ऑफ स्मॉल अवेअरनेस प्रोपागंडाज to make sure that the people of Goa understand that we are serious partners of the India Alliance, and we are doing our part. We want India Alliance to win. We want to ensure justice for the people of Goa. It looks like you are serious, but Congress is not serious. Everybody is serious. Everybody has started. I think various people are doing. No, there are different fractions in Congress. They are fighting for the ticket. No, I think as I said, face will come. AAP is a party who has come up from inception. Same way, India Alliance is a bonding that has started up. A face is going to merge. In the meantime, I think awareness. Today, thousands of people have heard us, and thousands of people of Goa have seen that the partners have started. Same way, all other political parties should also start. We have taken the lead. Everybody should spread their network and make sure that the propaganda and the awareness that is there of the failures of today's government is being seen elsewhere. स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर सांतिनेज रस्तो पुराय 1 म्हयनो बंद दवरतले. स्टर्लिंग अपार्टमेंट ते PWD ऑफिसा मेरेनचो रस्तो वाहतुकी खातीर 30 दीस बंद उरतलो. स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून पणजेंतले सगळेच रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान लोक सामकेच विटल्यात. पणजे शहरान स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसा हें सगळ्यांकूच खबर आसा आनी ह्याच्याच फाटभुंयेचेर पणजे स्मार्ट मिशन हेच्या अंतर्गत एक नोटीस आयज जाहीर केल्लेली आसा. ती नोटीस जावन आसा की सांतिनेजचो जो रस्तो आसा त्या रस्त्याचो काही भाग हो 30 दिसां खातीर बंद केलो वयतलो. PWD सांतिनेज हांगासर जे PWD ऑफिस आसा थंयसून स्टर्लिंग बिल्डींग म्हणजे झाकीस बिर्याणीच्या लागीं जी स्टर्लिंग बिल्डींग आसा ते स्टर्लिंग बिल्डींग ते PWD ऑफिस हांगासरलो 150 मिटराचो रस्तो वो स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर बंद आसतलो. ते काम पुराय जावपाची जी लिमीट आसा जी तारीख आसा ती 30 दिसांचो तांकां टायम दिल्लो आसा. ह्या 30 दिसां भितून तें काम कंप्लीट जावपाक जाय म्हणून ह्या 30 दिसां खातीर सांतिनेजो जो हो 150 मिटरचो रस्तो जो आसा तो खंयच्याच वाहतुकीक लागून बंद आसतलो. तशेंच स्मार्ट सिटी मिशन जे आसा तेच्या अंतर्गत त्यांनी ह्या सूचनेन अशेंय म्हटलां की थंय रावपी जे लोक आसा रेजिडंट्स जे आसा सांतिनेजचे तेंच्या खातीर पर्यायी मार्ग ते चालू करतले जेणे करून थंय रावपी लोक आसा तांकां येवपाक वयपाक अडचण जावची न्हू हेच्या खातीर ते पर्यायी मार्ग जे आसा ते उपलब्ध करून दितले. पूण PWD ऑफिस सांतिनेज हांगासर आसलेले PWD ऑफिस ते स्टर्लिंग बिल्डींग जे झाकीस बिर्याणीच्या लागीं आसा हो 150 मिटराचो रस्तो स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सद्या 30 दिसां खातीर बंद आसतलो. पणजे खातीर विनायक सामंत. फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकरीण देवीचो वर्सुकी सत्रोत्सव शेनवारा व्हडा उमेदीन मनयलो. वर्सान एकदा देवीची पालखेची मिरवणूक तळेबाट वाठारांतल्या मूळ स्थानार वता. थंय व्हडा उत्साहान क्रिश्चन भाव देवीचें स्वागत करून एकामेकांचेर गुलाल उधळून देवीचें दर्शन घेतात. उपरांत परतून फातर्पेच्या देवळांत येवन ह्या उत्सवाची सांगता जाता अशी माहिती देवस्थान समितीन दिली. आज तुमकां खबर आसा की वार्षिक शत्रोत्सवाक जो आता एक 12:30 सुमार जो जेवण जातकच महाप्रसाद जातकच देवीची पालखी जी आसा ती 12 सत्र्या वांगडा म्हणजे जे आमचे 12 वांगड्याचे जे प्रतीक आसा ते घेवन देवीची पालखी
आमची कुंकळे तिच्या मूळ स्थानाक वयतली. वर्सांतल्यान एकदा आमची देवी आपल्या मूळ स्थानाक येता आणि ती सांजची परत येता. वतना जी वाट आसा ती आमी पयलीं वतना मल्लांगिणी मार्गे आमी वता, ताजे नंतर आमी गोठण, ताजे नंतर दिवसा, ताजे नंतर बोडी आणि ताजे नंतर आमी तळये भाटान वता आणि ताजे नंतर मागीर तळये भाटान लोकांक चडसो वेळ दर्शन लोक थंय दिल्ले वता आणि ताजे नंतर देवी आमचो मारकूट, मागीर माड्डीकटो, मागीर ड्रेमानी आणि मागीर हांगा कट्यार बोमडामळ मार्गे परत देवस्थानाक येता. अशें म्हणटात की देवी जेन्ना आमच्यान भायर सरता आपली मूळ स्थानार वचपाक तेन्ना देवीच्या तोंडाचेर एक हास्य आसता की ती खूब तिका उमेद आसता की आपूण आपल्या मूळ स्थानाचेर वता. आणि अशेंय म्हणटात की ती परत येतना एक उदासीन भाव तिच्या तोंडाचेर आसता की आपूण परत आपली मूळ स्थानांतल्यान हांगा परत येता म्हणून. दुर्गा कोंकणी करणीचो छत्रोत्सव आयज देवीची पालखी हांगा फातर्पेच्या मूळ स्थानाक तळयेवाड हांगा वचपाक भायर सरपाचें आसा आणि 12 गांवकार आमचे सगळे तयार आसात. 12 गांवकारांच्या संघातान देवीच्या उतराचेर आमी सगळे उत्सव साजरे करतात. वर्सांतल्यान एक फावटी फाल्गून म्हयन्याक ही पालखी देवीची स्थान तळयेवाड हांगा वता आणि ज्या वाटापाटीच्या वेळार हे देवीक हांगा स्थलांतरीत केल्ले त्या वाटेवेल्यान गोविंद घाटी म्हणटा त्याच वाटेवेल्यान आता आमी परते वतले देवीची पालखी आणि मागीर हांगा मूळ स्थान तळयेवाड ताच्या पयलीं वेगवेगळ्या हांगा देवी लोकांक दर्शन दितली भक्तांक आणि मागीर मूळ स्थान तळयेवाड हांगा मोठो उत्सव जाता. हांगा खूब वेळ देवीच्या दर्शना खातीर आसतली आणि मागीर परतीच्या वाटेर हांगा येवन मागीर गुरुपेटींतल्यान ह्या उत्सवाची सांगता जातली. आज आमी सायबिणीची भेट घेवपाक आज सायबिणी सोंद्र्यो ह्या दोगांजान आमी मनयता आनी हे जे मूळ स्थान हिंगासोच फातर्पेसोच तळयेवाडा ते मूळ स्थान आसले थिंगा वता आनी परत मागीर पती फातर्पा हाडले. आमी क्रिस्तांव जावनूय आमचे रूट आमी विसरना. सो आमी सोत्र्यांक आनी जातेक सदांच ती भेट दिता. ते भायर काडपाक आमी सदांच आसता. हळदणचो आमदार कार्लोस फरेरान आपल्या आमदारकीच्या कार्यकाळांत खंयची कामां केली असो प्रश्न हळदणच्या भाजपा मंडळान उपरासला. हळदणच्या मार्केटांत सुदारणा करपा विशीं आश्वासन दिल्ली खरी पूण आजून कांयच जाल्ले दिश्टी पडना असो आरोपूय आदलो आमदार ग्लेन टिक्लोन केलो. Why this man has taken, this Mr. Carlos has taken 2 years when it could be done immediately? And why was the NOC not given in 21? That also is a question mark for me. That keeps bothering me all the time. So that time he probably was campaigning. He must have somehow got that NOC gem because he wanted that Glenn should not do anything because he was in the fray for elections. So all these things happened. The NOC was not given to us. Doesn't matter. All happened. He promised that within 3-4 months he would do. Within 1 to 3 months he would get a market complex. But my question is, why it's taken 2 years now? So was he waiting for his note to move inside? And what principal approval has he got? He said, I didn't get any approvals. So if I didn't get approval, I will give you all a copy of all the approvals in principle. I'll give you the Vaishali's work order. Then she has prepared a full JIDC preliminary report with estimate for everything is prepared over here. Each and every paper I will give it to you and tell him, and I want to tell the present MLA, please don't fool the people. तो 40 मारून तो त्या करता नाल्याच्या नार फोडटा तो आमी डेव्हलपमेंट केला पळयता आनी तो कितें उलयता वेदर ही नोज वॉट इज टॉकिंग एंड इज अ लर्नड एडवोकेट इज अ एडवोकेट सपोज टू बी होल्डिंग हाई पोजिशन इन द पास्ट बट इज दिस फूलिंग द पीपल or probably don't know what he's talking. So that is what I said today. I will call a press conference and make it very clear that the market complex was almost done. Okay, only he should have taken it immediately. But why delayed it for 2 years? And what if the market had to fall? People could have died. And now he wants to take credit. What credit does we people want to take? आचारसंहितेचे नेम फाट्यार मारून कोलवा वाठारांत नायट क्लब राती उसरा मेरेन चालू असतात. कोलवा पुलीस स्टेशनाच्या आवाठांत हे नायट क्लब चालू असतात, मात पुलिसांनी हाचेर आड नदर केल्या. रातच्या 10 वरां उपरांत डान्स बार नायट क्लब चालू दवरपाक बंदी आसतना हो प्रकार सध्या कोलवा वाठारांत चालू आसा.
लोकसभेची वेंचणूक जाहीर जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर राज्यांत आनी देशांकय आचारसंहिता लागिल्ली आसा. पूण कोलवा वाठारांत मात वेगळेंच राज्य. हांगा आचारसंहिता काडून मिटाक मारल्या अशें दिसता. कोलवा पुलीस स्टेशनाच्या कांय अंतराचेर आशिल्ल्या डान्स बारांनी रातभर खेळ चालू. रातभर ही डान्स बारां चालू. पुलिसाक हाचे काना मनार घेनात. कित्याक ही बारां बंद ना? एका सायडीक शिगमो, जो आमचो पारंपारीक शिगमो जो गव्हर्मेंटान ऑर्गनायज केल्लो आसा, तो शिगमो 10 नंतर म्युझीक बंद करतात. पूण कोलवा वाठारांत आशिल्ली बारां मात चालू. बारां बरोबर थंय डिस्कोय चालू आनी डान्स बारांय चालू. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव मडगांवच्यान गौरव प्रमोद. शेनवारा दनपारच्या कडार दिवचल वाठारांत आशिल्ल्या 2 शिक्षणीक संस्था लागसार आशिल्ल्या तणाक उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत हो उजो वेळारूच नियंत्रणांत हाडिल्ल्यान अनर्थ टळ्ळो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. ह्या कॉलेज हांगासर उजो लागलो दनपारचो चड आनी आमी दनपार फुडें भायर तिकेट येयली टायमींग. हांवें खंयची घरा आसा टायमींग भायर तिकेट येवन उजो बीन असो पालयलो टायमार येयली. पण आनी कितें लॉस बी अशें व्हडलें कितें जाला? तशें कितें ना, फक्त अशें लोकांच्या घरा आनी अशें त्रास जाता लोकांक. म्हणजे उजो जर पालोवंक ना जाल्यार भंय आसलो? उजो पालोवन जाल्यार भंय आसलो. तुवें कितें मदत कार्य बी केलें? हांवें पयलीं सद्या पालयलो, म्हाज्या कडेन पाला ना जालो मागीर फायर ब्रिगेड कॉल केलो आनी रोखडे टायमार येयली. 5 मिनटाक रोखडेच येयली. आनी आतां उजो कंट्रोलान आसा? आतां कंट्रोलान आसा तुजो. शेनवारा दनपारा दिवचलच्या वाठादेव वाठारांत उजो लागपाची घडणूक घडली. वाठादेव हांगासर आशिल्ल्या झांटे कॉलेज आनी केशव सेवा साधना संस्थेच्या विशेष शाळे कडेन आशिल्ल्या पठाराक हो उजो लागलो. ज्या पठाराक हो उजो लागलो ताका लागूनच लोकवस्ती आसा. हो उजो नेमको कसो लागलो ते विशीं म्हायती मेळूंक ना. मात भर दनपारच्या कडार उजो लागिल्ल्यान थळाव्या लोकांचेर आकांत आयलो. हे विशीं दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक कळयतकीच उजो पालोवपी दळाचे जवान बंबा सयत घडणूक थळार पावले. तांच्यांनी बरेच यत्न करून एकदाचो उजो नियंत्रणांत हाडलो. ह्या कामात कांय थळावे तरणाट्यांनी मदत केली. उजो वेळारूच नियंत्रणांत आयिल्ल्यान ह्या वाठारांत व्हडलो अनर्थ टळ्ळो अशेंच म्हणचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गिरी ज्या मंचाचो सांगाडो सापडिल्लो ताची वळख पटल्या. वेनान्सिओ क्रास्टो अशें ह्या मंचाचें नांव आसा. ताच्या घरच्यांनी वेनान्सिओ शेणिल्ल्याची कागाळ म्हापशे पुलिशेन नोंद केल्ली. तरीकूय हो घातपात की आनी कितें हें सोदून काडटले. सांगाडो पोस्टमॉर्टमा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयान धाडून दिला अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी सांगलें. कल हमारे पास एक फ़ोन कॉल आया था जिसके अंदर पता चला था कि किसी की स्केलेटन रिमेन्स एक ओपन फील्ड में गिरी में पड़े हुए हैं. तो जब हमारी टीम वहाँ पे गई तो तहकीकात में पता चला ये आदमी को हमने आइडेंटिफाई किया है एज मिस्टर वेनुकियो. उम्र इनकी 50 साल है. रहने वाले ये गिरी मापसा के ही हैं जो 5 मार्च से मिसिंग थे. इनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज थी मापसा पुलिस स्टेशन के अंदर. फॉरेंसिक टीम को और बाकी लोगों को बुलाया गया और उनके जो मॉर्टल रिमेन्स थे उनको लेके हमने जीएमसी भेजा है और इसके अंदर पोस्टमार्टम और बाकी जो प्रक्रिया है वो की जा रही हैं. और अगर कुछ फाउल प्ले हमें दिखता है तो इसके अंदर हम नेसेसरी लीगल एक्शन लेंगे. और अभी तक जितना हमारी सूचनाएं कुछ ऐसा फाउल प्ले इसमें नज़र नहीं आया है. ह्या खेपेक लोक भाजपाक तेको दिवन प्रधानमंत्री पदाचेर नरेंद्र मोदी हांकाच भोवमतान वेंचून हाडटले असो दावो मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन केलो. तशेंच दक्षिण गोंयची भाजपा उमेदवार पल्लवी देंपो हिका 50,000 मतांनी वेंचून हाडटले असोय विश्वास आमदार दिगंबर कामतीन उक्तायलो. भारतीय जनता पार्टीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार सौभाग्यवती पल्लवी देंपो आणि महालक्ष्मीच्या देवळात नाल्ल दवरून सांगणे करून प्रचाराक सुरवात केली. हे आणि श्रीपाद नाईक आणि दोघांनी दोन्ही पश्चिम विधानसभेच्या मतदारसंघात नाल्ल दवरून सांगणे करून प्रचाराक सुरवात केली. श्रीपाद नाईक उत्तरेक गेलो ताणें थंय उत्तरेक प्रचार कोमेस केलो. पल्लवीन सावथाक प्रचार कोमेस केलो आसा. वास्को जालें, दाबोळीम जालें, फोंडें जालें, शिरोडें जालें आणि आज मडगांव दामबाबाच्या स्थळांत हांगा
लिंगार आणि पेडार नाल्ल दवरून आमी प्रचाराक सुरवात करता. म्हाका खात्री आसा की दक्षिण गोंयची जनता सुज्ञपणे वोटींग करून बहुमतान नरेंद्र मोदी आमचो प्रायम मिनिस्टर आनी ताका परत प्रायम मिनिस्टर करपाचें स्वप्न सगळें पळयतात. तें स्वप्न साकार करपा खातीर पल्लवी देसाय जे आमचे कॅन्डिडेट आहा ताका बहुमतान निवडून दितले. हाजे बद्दल इल्लोय दुबाव ना. हांव सगळ्या कडेन मागता. हांव मार्केटाच्या समितीचे धन्यवाद म्हणटा की तांणी हांगा बरो रिसीव अरेंजमेंट केलो. तांणी सगळो अरेंजमेंट तांणीच केला. त्या खातीर तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. शॉर्ट नोटिसी भितर तांणी ऑर्गनायज केलें आनी म्हाका इल्लोय दुबाव ना की बहुमतान आमी म्हणला की 50,000 प्लस मिनिमम मेळपाक जाय दक्षिण गोंयचो प्रयत्न आसतलो अशें तुमी सगळ्या लोकांक हांव अपील करता हांगाच्यान की सगळ्यांनी ह्या उमेदवाराक आमचे सपोर्ट करचो आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे हात घट करचे. परत एकदां तिसरे खेपेक प्रधानमंत्री पदाचेर ताका बसोवचो अशें आमच्या लोकां कडेन सगळ्या कडेन मागणें आसा. बुलेटिन सोंपोवच्या पयलीं पळोवया पणजे शिगमोत्सव मिरवणुकीचे कांय खीण. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.